नमस्कार. आमच्या वांगडा आसा हल्दोना मतदारसंघांचे तृणमूल काँग्रेसीचे उमेदवार किरण कानोळकर. आमी हेंचे बद्दल जाणून घेवया बाबा ते फुडले विजन तेंचे कितें आसतले आमच्या मतदारसंघा खातीर हल्दोनच्या. नमस्कार किरण कानोळकर. आता तुमी थिवी सोडून हल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी आता हे करता, उमेदवार म्हणून रावल्या. कशें कितें पळयता फुडले विजन कितें आसतलें तुमचें? आमचें विजन ऑलरेडी आमी मॅनिफेस्टो डिक्लेअर केल्लो आहा. गोंया पासत आमचें विजन आहा आनी आल्दोना पासत वेगळो मॅनिफेस्टो आहा. हो मॅनिफेस्टो आमचो मोस्टली डोर टू डोर पावत आहा, घराघरांनी पावत आहा. हांव ऑलरेडी भोंवून जाला, थंय आमचे कार्यकर्ते व्हरून दिता आनी ज्या जाग्यार आमी भोंवता त्या टायमार आमी दिता. आमचे मेन म्हणजे आल्दोनान ज्यो मागण्यो आसल्यो फाटलीं कितलींशींच वर्सां आनी खास करून फाटल्या 10 वर्सांक आल्दोन जें मार्केट जे मोडकळीस येयल्लें आहा ते आमी 2 वर्सां भितर चर्ची कडेन उलोवन, चर्चीचे कमिटी कडेन उलोवन बांदून दिवपाचें आमी वचन दिल्लें आहा आनी आमी तें करतले. सो दुसरो, थिवेसून मोयडेसून थिवे मेरेन ब्रीज, धाकटोसो ब्रीज जाता, हो ब्रीज घालप. हेजें कारण कितें आहा, रेल्वे स्टेशनाक वचपाक हळडणसून जो लोकांक असो रावंड मारचो पडटा तो एकदम शॉर्टकट जातलो आनी थिवेच्या लोकांक आपल्या सगळ्या संबंदी जे हळडणे येवपाक तेंचो कितें वावर आहा तो तांकांय शॉर्टकट जातलो. सो तिसरें आहा आमचें मेन विजन, गाळवा वयरसून आमी सालय मेरेन, कित्याक 2100 ही घरां तेंकोन रस्त्याक तेंकोन आसलेल्या कारणान थंय रस्तो वाडोवपाक शक्य ना. पूण तरी आसतना आमी आनी थंय सणा सुदीच्या टायमार एकदम गर्दी पडटा, ट्रॅफीक जाम जाता. सो जेंकां लोक कशे आहा, कालवेचो ब्रीज जाल्ल्या कारणान मयां आसत किंवा बाकीच्या वाठारांतले लोक जे आहा हे सगळे हळडणे येता आनी 2100सून पणजे वयता, शॉर्टकट जाता तांकां. सो तेंच्या पासत आमी गाळवारसून सालय मेरेन हो बायपास आमी तांकां काडून दिवपाचो एक प्रॉमीस केल्लें आहा. अशी जायती आमची आनीक प्रॉमिसीस आहा. आमचें विजन डेवलॉपमेंटाचें आहा. डेवलॉपमेंट म्हणजे कितें, फक्त रस्ते करप, लायट दिवप, उदक दिवप हें ना, पूण एक उतर दिता हळडणकारांक की शुद्ध उदक दिवप. जे फाटल्या कितल्याशाच तेंपाक तांकां शुद्ध उदक मेळोंक ना. ह्यो अश्यो कागाळी आसल्यो, अश्यो कंप्लेनी आसल्यो, फेसबुकार येताल्यो, पूण शुद्ध उदक दिवप हें हांव एक वचन दितां. बाकीचे खूब नॉन पॉल्युटेड इंडस्ट्री लोकांक थंय जाय, कित्याक बेकारी वाडलेली आहा आमच्या आल्दोनान. खास करून एज्युकेटेड लोक भरपूर आहा. कोण ग्रॅज्युएट आहा, कोण डबल ग्रॅज्युएट आहा, कोणी B.Pharm केल्ले आहा, कोणी B.Com केल्ले आहा. अशे कितलेशेच चेडे चेडवां शिकलेले आहा पूण बेकारी आहा, काम ना. फाटल्या 10 वर्सांक ग्लॅन टिकलो हांगासर खंय तरी काम दिवपाक कमी पडलेलो आहा. ह्या लोकांक तेंचें काम, तांकां एक काम खंय तरी तेंचे पोटा पाणयाचो विचार करप, ह्युमन डेवलॉपमेंट करप, हेजेर आमची भर आसतली. भुरगे कशे कामाक लागतले, स्वताचे वेवसाय कशे वयतले हेजेर आमची भर आसतली. आनी हें आमचें विजन आनिकूय खूब आहा. जशे लोक सजेस्ट करतात तशें आमचे फुडें वाटचाल आसतली. आनी तुमी अशें कितें डेवलॉपमेंट पळोवंक सोदता, करूंक सोदता आनी करपाचें आहा म्हणजे जे हल्दोना मतदारसंघान जावंक ना? हें सांगलें पळय तुका हांवें आतां, हें आजून मेरेन जावंकूच ना. तें मेन करपाक सोदता हांव. तेज्या भायर हळडण्यान बॅक वॉटर ट्युरिजम करूंक शकता आमी. हळडण्यान अशें करतले जाल्यार हळडण्यान पोडवाळेक एंटीक फोर्ट आहा आमचो आदल्या टायमा वयलो. त्या फोर्टाक जर आमी बरो रिनिवेट करीत आर्कोलॉजीनसून, जाल्यार थंयसर आमी बरे ट्युरिस्ट हाडून, म्हणजे ट्युरिस्टीक डेस्टिनेशन म्हणून जर आमी मॅपार ताका घालीत आनी ट्युरिस्टांक थंय धाडीत, म्हणजे हाडपाची वेवस्था करीत, जाल्यार थंयसरूय थंयसरले बारीक समाजाचे जे लोक आहा हे आपले स्वताचो कितें तरी पोटा पाणयाचो विशय सुटोवंक शकता. अशे तरेचे खूब आहा हळडण्यान करपाक लागून खूब आहा. सो येणाऱ्या काळान जे आमचे आतां मिटिंग्यो बी जातले थंय आमी सांगतले. बाकीच्यो गोश्टी आहा. हळडणकार आयज मेरेन वंचीत उरलेले आहा. हळडणकारांचो मेन मुद्दो जो आहा, जो तेंच्या पोटा पाणयाचो, वेवसायाचो आनी कामा धंद्याचो, जॉब दिवपाक सांगले तशें ते फाटीं पडलेले आहा आनी खुबशे जाण जॉब सोदता. हांकां जॉब उपलब्ध करून दिवप. गव्हर्मेंट जॉबूय आसतले आनी ट्युरिजम सॅक्टर आसतलें, कित्याक आमचे कडेन ट्युरिजम सॅक्टर व्हडलें आहा. आमी इको ट्युरिजम करपाचो विचार करता. हळडण्यान ही सुंदर गांव, पूण इको ट्युरिजम जर करीत जाल्यार थंयसरल्या भागान त्या लोकांचो विचार जातलो. आयज मेरेन सरकारान बीच ट्युरिजमूच पयल्लें आहा, पूण आमी जें आहा हें इको ट्युरिजम म्हणजे गांवांनी व्हरतले, ट्युरिजमाक गांवांनी व्हरतले, कित्याक आमच्या गोंया असलो सुंदर प्रदेश खंयसरूच ना. सो येणाऱ्या काळान हळडणकारांकूय एक बरो अनुभव येतलो आनी तेंची अपेक्षाय आहा की हळडणचो विकास जावचो. हळडणे एक बरो मांडवी रिवराच्या सायडीकसून जो आहा, सो एक सुंदर असो गांव आहा, ताका बरी चालना दिवपाक एक
बरें जी विजन दिवपाक आमी प्रयत्न करतले. हळदोना मतदारसंघात पळोवंक गेलें ना बेकारी खूब वाडलेली आहा आनी भुरगे चडशे बेकार आहा पूण तांकां कळना कितें करपाचें. तेंचो धंदो बीन करपा खातीर जावं शेत बीन हें करपा खातीर डेवलपमेंट करपा खातीर कितें करतले. हळदण्यान बेकारी आहा ही हांवें पयलींच सांगलेली आहा. कित्याक शिकून बेकारी आहा. शेताचो वेवसाय हा आजून मेरेन हळदण्यान शेत करतात, बाकीची भाजी रोयता. भाजी जे रोयताले जेन्ना हांव हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाचो चॅरमॅन आसलो, हांवें एक तांकां म्हापशा मेरेन आपलो माल घेवन येवचो पडटालो. तांकां आमी कलेक्शन सेंटर एक थंय नाशनलांत म्हणजे आल्दोना आनी नाशनलचे बॉर्डरीर करून दिल्ले. मागीर त्या 5 वर्सांक चल्ले ते, पूण ह्या 5 वर्सांक थंयसरल्या आमदाराक कितें तरी प्रॉब्लम आसलो तेंचो, म्हणजे जे कलेक्शन सेंटर आहा पळय त्या व्यक्तीचो, तेणी ते बंद उडयले. हे असले कलेक्शन सेंटर आमी थंय परतून एकाक 2 करून दितले हॉर्टिकल्चराकसून. जे भशेन शेताचो विशय आहा, हे फावटी थंय लोकांक शेताक फुकट मिशिनां मेवल्या. लोकांक शेतांक फुकट मिशिनां न्हू, लोकांक शेत करपाक लागून प्रोत्साहन करप. हे शेतकीय डिपार्टमेंट जे आहा हेज्या थ्रू जें कितें करूंक मेळटलें. खाजन लँड आयज पाड जाल्लें आहा, खाजन लँडान आमी कशें परतून रोवंक शकता हेजेर आमचो विचार आसतलो. अशें आनी खास करून सांगलें तशें एक नॉन पॉल्युटेड इंडस्ट्री हाडप. आयज गांवां लोक वेल्डिंगेचें काम करता, मॅकानीक म्हणून काम करता, बाकीच्यो कसले गोश्टी कबडां करपाचें काम करता. अशें हळदण्यान खूब कडेन आहा. पूण कितें करता तांकां एक फाल्यां जर तेंची ऑर्डर आहा आनी तांकां रातचें बितचें काम करचें पडत अर्जन्सीचेर, जाल्यार तांकां तो गांवच्या बाकीच्या लोकांक त्रास जाता आनी तेंची कंप्लेंट्स जाता. ताका लागून एके सायटीक व्हरून तांकां जागो खूब आहा हळदण्यान. सो ह्या अशा जाग्यान तांकां एकीच कडेन सांबाळून घेवप, जेणे करून हो त्रास जो आहा हो लोकांचो पयस जातलो. आनी नॉन पॉल्युटेड इंडस्ट्री हाडप, बऱ्यो इंडस्ट्री हाडप. ऑलरेडी आमी सिरसय आसतली, सिरसय ऑलरेडी इंडस्ट्री झोन मार्क केल्लो आहा. सिरसय आनी थिवे हळदणे कितें हें पयस ना, एकामेकाक कनेक्ट करपाचें काम म्हाजें आसतलें. म्हणजे आयज मेरेन तो कनेक्ट जायना. शिरगांवसून वयचो पडटा नाजाल्यार म्हापशेसून वयचो पडटा. हो मतदारसंघ हांव कनेक्ट करतलो. थिवी आनी जो हळदणे आहा हो मतदारसंघ आमी कनेक्ट करून इंडस्ट्रीन बऱ्यो इंडस्ट्री हाडून, नॉन पॉल्युटेड इंडस्ट्री हाडून लोकांक बरे जॉब दिवप. कॉन्ट्रॅक्टार न्हू ते बेश्टे टायमपास घेता पळय तशें न्हू. आनी 80% आमच्या लोकांक कशे जॉब मेळटले, स्थानीक लोकांक कशे जॉब मेळटले हें हांव पळोवन घेतलो. हळदोना मतदारसंघात खाजन जमनी ह्यो सगल्यो हे पडलेल्या पाडीक पडलेल्या हेजो विकास करपा खातीर तुमी कितें करतले. खाजन जमनी हळदण्यान खूब आहा. कित्याक हांव भुरग्यापणा वरसून शेत म्हणजे आमी म्हाजे कडेन जरी शेत नासलें, आमी बारीक कुटुंबांतले, शेत जरी नासलें जाल्यार शेताचो वावर आमी केल्लो आहा ल्हान आसतना. खाजन जमनी ज्यो आहा पळय त्यो आयज पाड जाल्ल्यो आहा ह्यो खऱ्यो आहा, पूण शेतान काम करपाक आमचे कडेन सद्या तरी आमचेच लोक थोडेशे तयार नासलेल्या कारणान ह्यो गजाली घडटा. पूण जे बांद आहात पळय हे बांद वेवस्थीत बांदप. आदीं कितें जातालें, आदीं आमचेच लोक ते बांद घट करताले, बांद बांदताले. आयज कितें जालां, सरकाराचेर थोडेशें डिपेंड आसता. पूण हांव एक सांगता, म्हाका एक खबर आहा सगळ्यो जमनी पाड कित्याक जाल्या. खावटी पडल्या, खावटी इन सेन्स बुराक पडल्या तांकां आनी खारें उदक भितर येता. ज्यो पोंय म्हणून आहात, पोंय म्हणजे धाकट्यो त्यो रिवर आसतात पळय, ह्यो पोंय आहा पळय इतली चिकल उसपाप जायना. काल पयर एक फाटल्या दिसांनी एक व्हिडियो येयल्लो हांगासर तार रिवराकसून तो मैड्या मेरेन आमकां लागता, फुडें मेरेन लागता. तितून सगळीं हें वाडलेलीं, झाडां वाडलेलीं आनी जे नुस्तेकार भाव आमचे नुस्त्याचे जाळ घालताले तेंचे जाळ शिरकोवन सगळे पिड्ड्यार जातले. आमी व्यक्तिगत खर्चान हांवें ते मैड्या ते तारीर मेरेन म्हणजे हे सगळे हो जो बेल्ट आहा तांकां सगळें साफ करून आमी लेबर घालून सगळें साफ करून नुस्तेकार भावांक आमी परतून नुस्त्याचो वेवसाय करपाक धाकटे पोंड ते म्हणजे म्हणूं येता पोंय म्हणूं येता आमी तार रिवराचोच फाटो तो. सो हांकां हें करून दिल्लें आहा. अशेंच आमी जे बांद घालपाची जी गरज पडटली ज्या जाग्यार हे बांद घालून आमी वेवस्थीत शेतकी आनी पोंयचो चिकल JCP ना घालता. म्हणजे सरकाराक जर सरकाराचें हांवें पळयलें WRD डिपार्टमेंट आहा म्हणटा पोंय उसपाता कितें तो येता JCP घालता सायडीकसून उसपाता. ना, आमी प्रत्यक्षान जो चिकल आहा हो हातीन काडून वयर घालप जशें आमचे पुर्वज करताले ते भशेन ते आमी करून घेतले. जेणे करून उदक जें आहा मागीर कितलें येयल्यार तें खोलोन उरता, शेतान वयर चडना. ही काळजी आमी घेतले आनी शेताक जे खाजन लँड आहा हें परतून प्रफुल्लीत करतले, परतून लागवड जाता ते तरेन आमी करतले. आतां किरण बाब पळोवंक गेले ना तुमी आतां तृणमूल काँग्रेसूच कितें निवडल्या, अश्यो पार्टी खूब आसल्यो गोंयांत ज्यो तुमी तितूनय जॉयन जावंक शकताले. पार्ट्यो अश्यो खूब आहा गोंयांत. आमी फाटले कांय वर्साचें राजकारण पळयता. हांवें BJPन काम केल्लें आहा.
कांय वेळाक हांव गोवा फोर्डाकूय जॉयन जालो. पूण म्हाका एक स्ट्रॉंग ऑपोजिशन, बी जे पीक स्ट्रॉंग ऑपोजिशन दिवपी अशी एकूय व्यक्ती अशी दिसली ना. सो ममता बॅनर्जी जी आहा, ही ममता बॅनर्जीक आमी फाटले फावटी तेंच्या विधानसभा, वेस्ट बेंगलच्या विधानसभेन आमी पळयल्ली आहा की कशी तिणीन नरेंद्र मोदी आसूं, देशाचो प्रायम मिनिस्टर आसूं, किंवा अमित शाह आसूं, किंवा बी जे पीचे बाकीचे हेर लिडर आसूं, तांकां तिणीन सळो की पळो, म्हणजे पॉलिटिकली तिज्यो ज्यो सभा जाताल्यो त्योय आमी पळयताले, नरेंद्र मोदीच्यो ज्यो सभा जाताल्यो त्योय आमी पळयताले. सो थंय तिजें जें आहा, बी जे पीक 77 दवरले आनी तिजे 213 येयली. एक स्ट्रॉंग देशाक कशें जाणाय, आयज देश आमी गोंया पळयता आसतना देशूय म्हणून पळयता, कित्याक हो भारत म्हाजो देश. आनी भारत देशांतली पार्टी खंयसरली आसूं, ती मागीर वेस्ट बेंगलाची आसूं, दिल्लीची बी जे पी आसूं, काँग्रेस आसूं, आम आदमी आसूं, किंवा खंयसरली आसूं, ह्या देशान येवन, खंयच्याय देशांतल्या भागान येवन इलेक्शन लडपाचो तांकां पूर्ण अधिकार आहा. जसो नरेंद्र मोदी आपली बी जे पी घेवन जर तो हितून वचोंक शकता, वेस्ट बेंगालान वचून इलेक्शन लडोंक शकता, जाल्यार तांकांय हांगा येवपाक अधिकार आहा. कोणाक बंधन ना. हो देश एक आहा आनी देशांतल्या 29 राज्यां जीं आहा आनी युनियन टेरिटरी आहा, हांगासर कोणूय वचपाक शकता. आमी जशे वयता तशें वचपाक शकता. उरता प्रश्न फाटले फावटी जे जाल्ले हांगा काँग्रेसीक पूर्ण बहुमत, म्हणजे 17 दिल्ले, बाकीचे इंडिपेंडंट दिल्ले, बाकीचे सगळे आहले, चर्चिल येयल्लो आनी कोण येयल्लो. सो हांकां घेवन सरकार करपाक ते असमर्थ ठरले आनी पर्रीकरान आपलो सरकार केलो, बी जे पीचो सरकार 13 जिखोन केलो. सो लोकांक हें नाका आसलें, लोकांनी बी जे पीक मॅन्डेट दिवंक नासली फाटले फावटी, तरी बी जे पीन सरकार केलो काँग्रेसच्या आदाराचेर. आनी मागीर आमी पयले ते काँग्रेसचे सगळे आमदार फुटले आनी बी जे पीन गेले, हें आमी पयलें. सो हे फावटी बी जे पी तर लोकांक नाकात, लोकांक म्हारगाय नाकात. लोक सद्या एक अशें हांव अपशब्द वापरिना की एक अच्छे दिन म्हणटा ते म्हणटा बुरे दिन आसले तेच बरे म्हणटा, आमकां अच्छे दिन ह्या आनीक नाका सायबा म्हणटा, ही गत जाल्ली आहा. एंटी बी जे पी सगळें चल्लेलें आहा वातावरण. हे फावटी जे भाशेन 2012 काँग्रेसची हालत जाल्ली पळय, तशीच बी जे पीची हालत हे फावटी जावपाची आहा. पूण बी जे पी नाका म्हणटा आसतना काँग्रेसूय लोकांक नाका, कित्याक विश्वास ना, काँग्रेसीचेरूय लोकांक विश्वास ना. सो थर्ड ऑप्शन म्हणटा पळय ते TMC. हालीं येयल्ली पार्टी आसत, 4 म्हयने पयलीं येयल्ली पार्टी आसत, पूण TMCन एक करून दाखयलें की आमी बी जे पीक वो गोंयच्या लोकांक हें ऑप्शन जावंक शकता. गोंयकार हे एज्युकेटेड आहा, कोण पिशे नात, म्हणजे कोण अशें ना की कोण कांय कळना हे अशेंच वोटर आहा. गोंय हें एज्युकेटेड आहा, आल्दोना मतदारसंघ एज्युकेटेड आहा, थिवी मतदारसंघ एज्युकेटेड आहा. आमी बार्देसकार आनी गोंयकार. सो गोंयान लोक योग्य निर्णय घेवपाक सक्षम आहा. लोक दाखोवन दितले लोकांक अगेन्स्ट बी जे पी आनी काँग्रेस एक ऑप्शन जाय आसलें ते TMCच्या रुपान, ममता बॅनर्जीच्या रुपान गावल्ले आहा, म्हणून हांव TMCक जॉयन जालो. कारण म्हाकाय हांगासर बी जे पी नाका, लोकांक जर नाका जाल्यार म्हाकाय नाका. हांव एकलो कांय करूंक शकना. हांव सांगता, इलेक्शन जे लडटात आमी, इलेक्शन जे जिखता हे लोकांच्या आदाराचेर जिखता. आनी हांवें जें आयकलें ते भशेन म्हाकाय कळोन येयलें की बाबा हे बी जे पीक आनी काँग्रेसीक हांगा लोकांचें तशें मत ना, ताका लागून आमी TMC निवडली. आतां MGP आनी TMC मेळोन जर कमी सिटां येयली आनी गव्हर्मेंट कशें कितें करताले तुमी फॉर्मां? आयज मेरेन सांगता हांव, देशांतली नामवंत स्ट्रॅटेजी मेकींग कंपनी आनी सर्वे मेकींग ही IPAC कंपनी प्रशांत किशोराची कंपनी आहा. म्हणजे प्रशांत किशोर आनी तेंची सगळी ही कंपनी आहा. सो ते सर्वे केन्ना चुकीचो करिना. तेंच्यांनी प्रशांत किशोरान वेस्ट बेंगलाक एक चॅलेंज दिल्ली की इफ बी जे पी क्रॉसीस 3 डिजीट देन आय वील लीव माय स्पेस. तेजें सगळें जें काम आहा हें डेटाच्या आदाराचेर चलता, सर्वेच्या आदाराचेर चलता. आयज मेरेन आमी TMC गोंयान 11 सीट जिखता. आयज मेरेनची सर्वे आहा, फुडें तो बदल जावन वाडोवंकूय शकता. MG जे आहा हे 6 सीट 100% जिखता, जे आनिकूय वाडोवंक शकता. अशें जर धरलें जाल्यार आमचे 17 सीट जाता. बाकीचे हेवटेन तेवटेन कोणूय येतले. आयचो हे धरी आमी फुडें वचोन हे वाडपाक शकता. पूण भारतीय जनता पार्टी जी आहा पळय ही 8 सिटाचेर सीमीत आहा. भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिटाचेर येता. हे फावटी 8 सीट ही आमची सर्वे आहा. आतां ते कितें सर्वे करता तें आमकां खबर ना, कित्याक तेंची सर्वे ही नाका जाल्ली सर्वे आसता. आमची सर्वे ही IPACची सर्वे आहा, जेका देशान नांव आसा. सो सरकार फाल्यां कितेंय आसूं, सरकार हो TMC आनी MGP एलायन्साचोच आसतलो. भारतीय जनता पार्टी वांगडा आमी केन्नाच
टायप करचे ना. भारतीय जनताक भायर दवरपाक लागून हे फावटी गोंयकार मत दितलो. आमी वचन दिता गोंयकारांक की BJP वांगडा आमी केन्नाच सोयरीक जोडचे ना. BJPक भायर दवरपाचें काम जे भशेन गोंयकार करतलो पळय ते भशेन आमीय करतले. आतां पळोवंक गेले ना हल्दोना मतदारसंघान अशें असले BJPचे सगळे कार्यकर्ते असले. पळोवंक गेले ना चडांत चड कार्यकर्ते BJPचे तुमकां येवन जॉयन जाल्लेले आहा. हे कशें कितें? तेंच्यांनी फाटले थिवेन हांवें जी 5 वर्सां राजकारण केल्लें आहा, 5 वर्सां हांवें थिवेन म्हणजे वावर केल्लो आहा, हें पळयल्लें आहा. आनी 10 वर्सां तेंच्या आमदारान हांगासर केल्लो वावर आहा पळय तो तेंकां खबर आहा. हांगा आमदारान केलां कितें? जॉब दिवप, बाकीच्यो गोश्टी दिवप हे आहा. डेव्हलपमेंटाच्या नांवार कांयच ना. ते फक्त रस्ते आनी आतां इलेक्शन येता म्हणून रस्ते केले म्हणून कांय ना. पूण हांव कालवे आसात, उस्कय आसात, बस्तोडे आसात, मयडे आसात, हांव पायणी भोंवलां. आमी डोर टू डोर कित्याक करता की आमकां त्या भागांतली स्थिती कळपाक जाय. हांव पायणी भोंवलां. ह्यो पायणी जावपाक जाय आसल्यो. ह्यो पायणी इंटरलॉकिंग घालून सगळ्यो बारीक बारीक पायणी ते 2 मिटराच्यो लोकांक पयशे जाल्यार अक्षरशा आजुनूय फातरांसून चलोवन येवचें पडटा. सो विकास म्हणटा तो हळडण्यान जावंकूच ना. उरता गजाल जॉबांची. जॉब दिवपाक तो असमर्थ ठरलेलो आहा. जॉब दिला कोणाक तेणी? उस्कयच्या सरपंचाच्या चेड्याक. जॉब दिला तेणी उस्कयच्या एका पंच मेंबराक. जॉब दिला तेणी बस्तोडच्या एका पंच मेंबराच्या भावाक PSI केला, जो फाटले फावटी कितें तरी महिलाच्या हितून कितें तरी सांपडलेलो आनी सस्पेंड जाल्लो. एका PSI करपाचो हें केल्लो आहा. जॉब दिला तेणी एका पंच मेंबराचे बायलेक. सो सामान्य लोकांक कितें? हेका लागून कार्यकर्ते नाराज आहा. आनी दुसरे भारतीय जनता पार्टीचो जो अध्यक्ष आहा हेणीन कितें केलां? हेणीन तेच्या फुडें वचून कळस घातला. भारतीय जनता पार्टीच्या गोंय अध्यक्षान सदानंद तानावडेन आपल्या भावाच्या चेडवाक अकावंट ऑफिसर केला. जे फ्रेशर आसले. करचें, जावचें न्हू अशें न्हू, पूण करपाक जाय. आपल्या भावाच्या चेडवाक जॉब दिल्लो आहा. दुसरो आपल्या सदानंद तानावडेन आपल्या भयणीच्या जावयांक इंजिनियर केलो. आनी एक थंय अस्नाड्यान एक्स सरपंच आहा आनी ती पार्टीच्या महिला कमिटीचेर कितें तरी वयर आहा. आमीच व्हरोन घातलेली तेन्ना. तिच्या जावयांक जॉब गावला, तिच्या चेडवाक जॉब गावला. म्हणजे पंच मेंबर आनी सरपंचांक आनी हांकां पार्टीच्या अध्यक्षांच्याच लोकांची जर कामां जाता जाल्यार आयज BJPच्या सामान्य जे कार्यकर्ते आसले, सामान्य जे लोक आसले वोट मारपी, तांकां दिसलें की आपल्याक बाबा कांय ना, आपल्याचेर अन्याय जाला. आमचीं भुरगीं शिकल्या, आमची भुरगीं हेंच्या भुरग्याहून सुबेज शिकल्या, तरी आसतना आमकां जॉब ना. सो जॉब हे पार्टेन आनी बाकीचे जॉब पळय आसले ते तेंच्यांनी विकले असो म्हणून तेंचो पणजेचो आमदार सांगतालो फाटले फावटी. तेंचेच आमदार सांगता. सो लोकांक आयज कळोन चुकलेलें आहा ही भारतीय जनता पार्टी ही सामान्याचें हित करपाक लागून ना, कार्यकर्त्याचें हित करपाक लागून ना, वोटराचें हित करपाक लागून ना, हे स्वताची उदरगत करपाक लागून येयल्ले आहा. ताका लागून भारतीय जनता पार्टीचे थिवेन आसात, हळडण्यान आसात किंवा गोंयभर आसात, हे कार्यकर्ते तेंच्या पासून पयस वचत रावल्ले आहा. दुसरो तेंच्यांनी जो करतो धरतो हांगासरलो हे आसलो पार्टीचो मनोहर पर्रीकारान हो सरकार हाडलेलो 21 आनी भारतीय जनता पार्टीक एक बरें हांगासर भवित्व्य दिल्लें. त्या मनोहर पर्रीकाराच्या चेड्याक तेंच्यांनी भायर मारलो, उत्पल पर्रीकाराक. कांयच न्हू कहो ते तेका. म्हणजे पार्सेकर जो फावंडर मेंबर गोंयान BJP हाडपाक पयलीं कोण नासले, 4-5 जाण आसलो, तितूंतलो एक पार्सेकर. आयज पार्सेकराचेर तेंच्यांनी वायट परिस्थिती हाडली. सो लोकांकूय आयज कशें पडलें जाणां, BJP जर फावंडर मेंबराचेर भायर मारूंक शकता, BJP जर मनोहर पर्रीकार असले ते चल्याचेर जर अन्याय करूंक शकता, जाल्यार सामान्य मनशाचेर आनी कितें उरतलें? सामान्य कार्यकर्तो आयज BJP म्हणपाक लसता की आपण हे BJP पार्टीचो. आमी सुद्दां BJP नासले, पूण आमी अटल बिहारी वाजपेयीच्या तत्वांक लागून आसले, आमी प्रमोद महाजनांच्या तत्वांक लागून आसले, आमी मनोहर पर्रीकाराच्या तत्वांक लागून आसले. आयज लोक उलयता स्वता BJPचो, हेंच्यांनी म्हणटा अडवाणीन देशभर रथ यात्रा केली आनी भारतीय जनता पार्टीचो प्रचार आनी प्रसार केलो. पूण त्या अडवाणीक आयज कितें मेवलें? काडून सायडीक उडयलो. तेजो बाबड्याचो कोण उगडास सुद्दां करिना. सो अशें हें भारतीय जनता पार्टी पळय गोंयान जेंच्यांनी रक्ताचें पाणी करून पळय रुजयल्लें, आयज तांकां दिसता आमचेर अन्याय जाल्लो आहा, हे जाय ताका घेतात पार्टेन आनी ओरिजिनल जे कार्यकर्ते आसले तेंचेर अन्याय करता. तांकां कॉन्फिडन्सान घेना. हेका लागून BJPचे लोक जे आहा न्हू हे चड करून म्हाज्या वांगडा येयल्ले आहा आनी तांकां किरण कांदोळकराचेर विश्वास आहा. आयज पार्टी पळयनात लोक,
आयज व्यक्ती पळयता लोकांक कितें जाय आपलो स्वताचो डेवलपमेंट जाल्लो आपल्या गांवचो डेवलपमेंट जाल्लो जाय आपल्या वाड्याचो डेवलपमेंट जाल्लो जाय आपल्या फॅमिलीन कितें तरी बरें जाल्लें जाय हेका लागून लोक किरण कांदोळकराचेर विश्वास धरता आनी हांव एक वचन दितां की लोकांच्या विश्वासाक हांव केन्नाच तोडो वचोंक दिवचो ना लोकांच्या विश्वासाक हांव पात्र ठरतलो अशें म्हाका एक सांगपाचें आसा. आतां पळोवंक गेलें ना GMCन स्कॅम जाल्लो म्हणटा ते 1200 पोस्टां सगळे 70 तालुक्यान गेल्ले आहा. सो हेजेर तुमचें कितें मत आहा? हो प्रश्न जो आहा पळय हो तुमी CMाक विचारपाक जाय खरो म्हणशें जाल्यार म्हाका न्हू कित्याक हेड ऑफ द सरकार हो मुख्यमंत्री आहा कळ्ळें. सो हो अन्याय हो लोक पळयता आनी हेंकां कितें आहा पळय ते येणाऱ्या इलेक्शनाक हांव सदांच सांगता 5 वर्सां तेंची आसता निवडून येयल्या उपरांत पूण एक दीस असो येता जो मतदारांचो आसता आनी आयज तो दीस येयल्लो आहा. हें जें हवेर उडपी जें सरकार आहा पळय हांव सदांच सांगीत आहा हवेर उडपी जें सरकार आहा जें सावंतवाडी सरकार आहा पळय हें सरकार हवेर उडटा. हांव एक लोकां कडेन विनवणी करता 14 तारखेर बरो दीस आहा वॅलेंटायन डे ह्या दिसा हे तरेन बट्टन डामा 2 फुलांचो आसत किंवा जो तुमकां ज्या भागान कॅन्डिडेट जाय आमी 2 फुलां सगळ्याक उठना आमी 2 फुलांचो आहा आमचो MGचो बट्टन आहा हो बट्टन तुमी इतल्या नेटान दामात की सोमतो प्रमोद सावन उडोवन त्या बट्टनाच्या इतल्या प्रेशरार उडोवन सोमतो सावंतवाडी पावतलो इतलो नेटान बट्टन दामपाक जाय. इतलेंच लक्षांत धरात की मिशीन मोडचें न्हू आं. तो लोकांनी हो निर्णय घेवपाक जाय. ह्या सरकाराक जर हतपार करतलो न्हू ते तुमच्या हातीन आहा बोट तुमच्या हातीन आहा बोट तुमचें आनी निर्णय तुमचो सोमतो हे तरेन दामपाचो की सोमतो भायर पडटा आनी हें करूंक शकता गोंयकारांनी हेच्या पयलीं खुबश्या सरकारांक अशें केल्लें आहा खुबश्या कॅन्डिडेटांक अशें दाखोवन दिल्लें आहा. सो ह्या 5 वर्सांक ह्या सरकारान कोविडाच्या टायमार आसत किंवा बाकीच्या टायमार आसत हे लोकांचेर पळय दुर्लक्ष केल्लें आहा. कोविडाच्या टायमार लॉकडावन केलें प्रमोद सावंतान आनी ते सायडीक मायनिंगाच्यो ट्रिपी चालू. लॉकडावन कित्याक केलें की रस्त्यार कोणूच आसचें न्हू फक्त तेजी मायनींग वयची इलिगल मायनींग. थोडेशे ट्रकवाल्यांक फायदो जालो आसतलो पण बाकीचें कितें म्हणजे तूं तुज्या फायद्याक लागून लॉकडावन करता आनी ते सायडीक इलिगल मायनींग चालू दवरता रस्त्यार कोण येवचें न्हू म्हणटा. हांगासरले टॅक्सी वेवसायींचें कितें ट्युरिजमाचें कितें बाकीच्या लोकांचें कितें लोकांनी कशें पोट भरप म्हणजे हें सगळें पळय आहा हें लोकांनी आपल्या उक्त्या दोळ्यांनी पळयल्लें आहा. आयज मेरेन भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान नोटबंदी जाल्ली पळय नरेंद्र मोदीन नोटबंदी केली तेन्ना लोकांक सगळे बँकेच्या भायर लायनीक लायले. सगळे लोक बाबडे कितलेच दीस आपले नोटी बदलपाक आनी बाकीच्या गोश्टींक घोळ येवन सुद्दां कितलेशे अशे पडले हे लायनीक लागले. ती लायन आयज मेरेन काबार जायना. त्या टायमार नोटबंदीच्या निमतान लायनीक लागले मागीर कोरोना येयलो कोरोनाचे टेस्टिंगांक लोक लायनीक लागले आयज वॅक्सिनेशनाक लागून लायनीक आहा. म्हाका दिसता आनी कितलो तेंप ही लायन उरत ही म्हाका खबर ना. लोकांक लायनीक लायिल्ले आहा काम धंदो कांय करनाका फक्त वच आनी लायनीक लाग. केन्ना तरी ती महिलांक ती 1,500 येता पळय तेजे कितें तरी सबमीट करपाक लागून लायणी केन्ना तरी भुरग्यांक जॉब काडटा आनी ती फॉर्मां घेवपाक फॉर्मां विकपाक लागून लायणी. भुरगे आमचे पिशे 5 रुपयाची झॉरॉक्स पेपर 5 रुपयाचो सुद्दां आसना तो आयज 2 रुपयाचो झॉरॉक्स पेपर 200 रुपया 500 रुपयांक कोविडाच्या टायमार लॉकडावनाच्या टायमार ह्या लोकांनी विकले. लोक कशेंच ह्या लोकांक विसरूंक शकना. अफाट ह्या लोकांनी जो हिशोबूच ना रेवेन्यू कहो येयलो आनी कितें येयलो हिशोबूच ना. सो भुरग्यांक जॉब ना ते ना पूण तेंचे कोविडाच्या टायमार लॉकडावनाच्या टायमार अक्षरशः ह्या सरकारान भुरग्यांक लुटलेले आहा. फॉर्मां जी 5 रुपयाची आसतली 10 रुपयाची आसतली जी फॉर्मां ओरिजिनलूय कॉपी आसना ती बेश्टे फॉर्म ते झेरॉक्स ते 200 रुपया ती 500 रुपयांक मेरेन विकली. हांव एक वचन दिता भुरग्यांक आमचो सरकार येयल्या उपरांत जी जॉबाची फॉर्मां आसतली एक तर आमी ऑनलायन करतले फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलायन तुमी रेजिस्टर करात ऑनलायन घाला आनी बाकीची जर कोणाक प्रॅक्टिकल जाय पडली जाल्यार 10 रुपया वयर ह्या फॉर्माची रेट आसची ना कित्याक तेजो खर्चूच ना न्हू झेरॉक्साचो कसलो खर्च आहा. सो लुटप म्हणजे कितें तरी एक हे मर्यादा आसपाक जाय न्हू. कोविडाच्या टायमार तुमी बेकार भुरगो म्हणून तो जॉबाक एप्लाय करता तेजे बोल्सांतले तुमी 200 रुपया 500 रुपया काडून व्हरता. अशे खुबशे विशय आहा जे लोक विसरूंक शकना. कालचो बजेट सुद्दां जाल्लो आहा पळय ह्या बजेटान भांगार घेवपाची लोकांची परिस्थिती ना ती ना पूण बाबडी
भुरगीं आसतलीं किंवा कोणूय महिला आसतली एक खोटें भांगर तरी घालून भोंवताले. त्या खोट्या भांगराचेर सुद्दां इतलो टॅक्स वाडयल्लो आहा म्हणजे ते सारके तुमकां गळ्यान उक्त्या गळ्यान भोंवत म्हणटा पळय हे BJP सरकार करता. अश्यो खुबश्यो गजाली आहा जेका भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक लोक विटलेले आहा. हांवें सांगलां तहें निर्णय घेवप लोकांच्या हातीन आहा आनी लोकांनी हो बट्टण इतले नेटान दामचो की सांगला तो सावंतवाडी सरकार सोमतो उडोवन सावंतवाडी पावचो. हांगासर नाका, गोंयकारांक नाका, आमकां नाका, म्हारगाय नाका. आमकां सिलिंडर 350 रुपयाचो सिलिंडर 950 रुपयांक नाका. आमकां पेट्रोल जे 60 रुपया 65 रुपया आसले ते 110 रुपयांक नाका. सो असो लोकांचो सूर आहा. येणाऱ्या काळान म्हाका आस एक अपेक्षा आहा लोक बदल घडयतले, TMC आनी MGPचो सरकार हाडटले. तर धन्यवाद किरण, तुम्ही आमच्या वांगडा चर्चा केली ते बद्दल. गोमंतक TV खातीर म्हापशेच्यान मनोज आरोलकर.